आमची मायनिंग जी आसा या गोयचे समज जर आर्थिक जर कणो आसा न्ही जाल्यार कणो मजबूत करच्यासाठी हे जे ट्रक ड्रायव्हर जे आसा न्ही तो थंयचो अतिशय महत्वाचो घटक। मायनिंग खणत असताना त्याचे रिजेक्शन काढपी आणि मायनिंग उतरपी असा हो ट्रक ड्रायव्हरच असता। खाण माल बाहेर काढल्यानंतर तो ह्याच्यापर्यंत पोर्टाचेर सी पोर्टाचेर जे आसा न्ही तो सी पोर्टापर्यंत व्हरप ते काम करपी आसा तो ट्रक ड्रायव्हर आसा, ट्रक वाहक, ट्रक चालक जो आसा पळय। पण तो ट्रक वाहक, ट्रक चालक, ट्रक ड्रायव्हर आणि कंडक्टर जो आसा न्ही तांकां प्रत्येकाक आमी सांगले आसा फक्त 5-5 लाखाची तांकां पॅकेज मेळपाक जाय। आणि ही जर समज जर पॅकेज दिवंक ना जाल्यार गोवा शिवसेना जी आसा पळय सरकाराक कशा पद्धतीने उत्तर दिवपाक जाय तेची आमी सगळी व्यवस्था करतली। मायनिंग जो बेल्ट आसा तर ह्या ट्रक चालकांचे काय त्यांची जी मागणी आसा करता आमी अक्षरशः रान पेटयतले। या मायनिंग बेल्टान भारतीय जनता पार्टीचो म्हणटा तो एकही आमदार ह्याच्या पुढे निवडून येवचो ना। आणि जर निवडून येवपाक जाय जाल्यार सरकारान तांकां 5,000 जी आसा पळय 5-5 लाखाची तांकां मदत दिवपाक जाय। आता त्या विधानसभेत ह्या ट्रक ड्रायव्हरांक जे आसा आणि ट्रक कंडक्टर जे आसा त्यांच्या संदर्भात सरकार कितें करतलो हे मुख्यमंत्री आणि तेच बरोबर गोयचे जे खाण मंत्री आसा, उद्योग मंत्री आसा आणि कामगार मंत्री जे आसा त्यांच्यानी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस या ट्रक ड्रायव्हरांचे कितें करता आणि तांकां कितले बेगीन आमची मागणी आसा चौथी जी चवथ येतली येणारी चवथ जी आसा पळय ती सरकार आमी डेडलाईन दिता। चौथी पहिली समज जर आमकां आर्थिक पॅकेज जर मेळूं ना जाल्यार त्याच्या फुडली जी येणारी जी आसा पळय ती विधानसभा त्या विधानसभेचेर कितें करपाक जाय आणि कसो रिस्पॉन्स दिवपाक जाय हे आमचे गोयचे आमदार सत्ताधारी जे खासदार आसा आणि सत्ताधारी जे आमदार आसा पळय तांकां कशा पद्धतीन जाप विचारपाक जाय पळय त्याची सगळी व्यवस्था आसा पळय ती शिवसेना आपल्या स्टायलीन करता।